बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या आधुनीक संवसारांत मनीस आपली मत वापरून जायते कितें करूंक शकता, पूण ह्या सगळ्याचो दोनी देव आनी ताचे मजती विणे आमी कांयच करूंक शकना. आयचो विशय सर्वेस्पोर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पोर ताचो मोग करुया. हेच सत समजूंक आनी जिवूंक आमकां आमंत्रण आसा. आयज तरणाट्याचे सेवेक भेटयलेलो आयतार आमी मनयता. तरणाट्याच्या जिवितांत देवाक खेरेतूच जागो आसा. ताचो देव अणभव वेगळोच आनी ती देवाक आपल्या जिवितांत खेरेतूच तरेन वेगयतात. ह्या देव अणभवांतल्यान तांकां आपल्या जिविताचो अर्थ मेळूंक तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया आनी संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. आयज आमच्या गोंयांत तरणाट्यां खातीर भेटयलेलो आयतार सगल्या आमच्या गोंयच्या तरणाट्यां खातीर मागुया. तांणी खरोच देवाचो अनुभव घेवंक आनी देवाच्या अनुभवान सर्वेस्पराचो पयलो आनी वयली आज्ञा आपल्या जिवितांत पाडूंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. तशेंच आयज वाडदीस समोरंता जेसन डिसुजा ताकाय बरी भलायकी आमी मागुया. आनी जायते फावट तरणाटी कशी आमचें जिवीत दुसऱ्यांक उसवाड आनी मीठ जावंक ना देखून खालतीकायेन बोगसणे मागुया. मोगळो जेजू, तुजो मोग सोपूर्ण. तुवें शिमेर नासतना आमचो मोग केलोय. तुजो मोग राग दवरिना वो भेदभाव करिना वो आपलेंच चिंतिना. तूं आमकां असलोच मोग दुसऱ्या सवे दवरूंक आपयता. पूण असल्यो मोगाक वेग मारूंक आनी तो जिवंक आमी जायते फावटी उरल्या. आमकां बुगोस सायबा.
प्रार्थुया. आमच्याय फिरगोस तरणाट्यां खातीर मागुया. तशेंच मागुया जे तरणाटी क्रिस्माचो संस्कार घेवंक आपली तयारी करतात. दोतोनीचे व्हडतेपण, दोतोनीचे मोत तांणी ओळखून घेवन आपली तयारी जबाबदारीन करूंक तांचे खातीर तशेंच तांच्या आवय बापाय खातीर मागुया. चोर पदवेदार देवा आमच्या काकूतसारा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. दुसरे सोमोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरचे कोडे उलोवन मोजेसान म्हणलें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फरमायता ते ताचे कायदे आनी आज्ञा सगल्या तुज्या जिवितांत सांबाळ. तूं, तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तुमी लांब आग जियोंक पावतल्यात. इस्रायेला ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ. हे भाशेन तूं सुकेस सातोलय आनी तुजी सोनसोत मूळ, मोव आनी दूद व्हांवतल्याक देसान वाडटली. अशें सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजांच्या देवान तुका बासायला. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलो सर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोलान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायता तीं उतरां तुज्या काळजान कोंचोवन दवर. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां. परतून म्हणया, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणदार म्हळ्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें खडप, हांव ताका शेरोना येतां. तूं म्हजो धाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणे विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सोरबोदां. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां. हेब्र्यांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, ते पडले याज्ञीक जायते जोण आसले, कारण ते मरणाक लागून तोग नासले. पूण जेजू सासणांक उरता देखून ताचें याज्ञीकपण सासणाचें. म्हणटूच
आतां आनी सदांकाळ आपणा उदेशी देवा सोशें वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता, कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनंती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कळंक, पातकी मनशा थावन कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारतलो. तो हेरा याज्ञिका परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरचेच्या पातका खातीर दिसान दीस योद्न पेटोवची गरज ना, कारण हे ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी केले. सुमूर्तीन नेमलेले याज्ञीक सगळे अस्कुत मनीस, पूण सुमूर्ती उपरांत आयला ते सोपुताचें उतर सासणांक सोपूर्ण जालोल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. बारकू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कोणी विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मोनान आनी सगल्या तुज्या बोळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाच्या मून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मोनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बोळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान परतीपाड केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतान पयस ना. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काडीच जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या पवमणीनो, आयचो विशय पयली आज्ञा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी ही आज्ञा आदेस्तान पाडून आयल्यान आनी ही आज्ञा वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक शिकयल्या.
आमी म्हणटा 10 मानामेंत 10 उपदेश, पूण ही पयलो उपदेश सगल्याहून व्हडा मोलाचो आनी म्हत्वाचो म्हूण आयच्या दिसा आयचो सेबातोन आमच्या दोळे मुखार दवरता. सगल्याहून पयली आनी व्हडली आज्ञा खंयची अशें धर्मशास्त्री जेजू लागीं विचारतात आनी जेजूचे कितें म्हणटा तें ते पळोवंक सोदतात. आनी हे भाशेन ही आज्ञा आयच्या पयल्या वाचपान दोळे मुखार दवरलेली आसा. आनी आज्ञा म्हटल्यार सगल्या तुज्या मनान, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोळान सर्वेस्पर एकलोच देव ताचो तुवें मोग करचो. हें आमकां दाखयता आमच्या जिवितान आमकां प्रायोरिटी कितें पळयती, कितें ओदीक पयली आनी व्हडली आज्ञा. ताच्याय काळार ताका म्हणटाले शेमा शेमा म्हणजे पयली आनी वयली आज्ञा ही शिकोवण जी सगल्यांनी आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय आसली. सगल्या भुरग्यांनी ह्या देवाचो अनुभव घेवंक जाय आसलो. एका देवा भायर आनी देव ना, सर्वेस्पर एकलोच देव. सगल्या काळजान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बोळान आनी सगल्या मनान ताचो मोग करचो. तरीच ती मुखी आज्ञा आनी पयली आज्ञा सगल्यांनी पाडूंक जाय आसली. आनी ह्या आज्ञा प्रमाणे तो स्वर्गाराच्यान पावूंक जाय आसलो. देखून आमी जायते फावट म्हणटा ह्यो आज्ञा हो देवाची उपदेश हो समर्थ आमकां जावन आसा पावंडे सर्गीचे सुखाचे. स्वर्गाराच्यान आमी पावतलीं जाल्यार हे पावंडे आमी आमच्या जिवितांतल्यान चलूंक जाय. क्रिस्तांवपण आनी क्रिस्ती जिवीत म्हटल्यार हातूनच हाटापलेलें आसा. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. तर आमी आमचें क्रिस्तांवपण जियेता आनी जियेतले हांव जाल्यार ही पयली आनी वयली आज्ञा आमच्या जिवितान पाडूंक गरज. आनी ही पयली आनी वयली आज्ञा आमकां देवाचो अनुभव घेवंक आपयता. देवाचो अनुभव, देवाक सगली पदवी आसा, तर ह्याच देवाचेर अनुभव घेवन ह्या अनुभवांत आमी वाडूंक जाय. तोच एकलो सर्वेस्पर देव जो आमकां बळ दिता, शक्ती दिता आमच्या जिविताक. तर असल्याच काळजान, मनान, आत्म्यान ताचो आमी मोग करूंक जाय. हाचे परस व्हडलो मोग ना. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आनी एकूच आज्ञा म्हणिना आनी एक दुसरी आसा ताचे सारकी म्हणटा. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तर पेल्याचोय मोग बरोबर वेता. आमी म्हणटा न्हू जायते फावट इनसेपरेबल ट्विन्स. केन्नाय दोगां भुरगीं जवळीं जल्मता ताका सेपरेट करूंक जायना, एकठांय. तेच भाशेन एक नाणो ताचेर फुटल्यान आनी फाटल्यान आसा तें सेपरेट करूंक जायना, एकाच नाण्याचेर आसा. तर देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग बरोबर वेता. तांकां दोशी करूंक जायना. हांव देवाचोच मोग केल्यार पुरो ना, पूण हांवें म्हज्या पेल्याचोय मोग करूंक जाय. तर हांव पेल्याचोच मोग करता, देवाचो मोग करिना, देवाक पावना. पयलो वयलो जागो देवाक दिवंक जाय. तरे भाशेन ह्यो दोनूय आज्ञा बरोबर वेता. ह्यो दोनूय आज्ञा आमी आमच्या जिवितान सांबाळूंक जाय, पाडूंक जाय आनी आमच्या जिवितांतल्यान देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करून आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता. क्रिस्ती जिविताक साक्षी दिता. बागेवन पावलो म्हणटालो हांव देवाचोच मोग करता आनी मनशां पेल्या सोबे तर हांव
मोगान जियेना हांव फटकिरो. देवाचो मोग न्हय, पूण दोनी बरोबर वेता. ह्यो दोनूय आज्ञा बरोबर वेता, त्यो दोशी करूंक जायना. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, हे तरेन आमी क्रिस्ती जिवितान हेच करूंक आमकां क्रिस्ती जिवीत आमकां आपयता. देवाचो मोग सगल्या परस व्हडतो पयलो आनी वयलो जागो आमी दिवंक जाय. आयज काल आमी देवाक विसरता. कितें अदीक गरजेचें? संवसारी शिकोण, संवसारी व्हडपण, संवसारी मान, संवसाराचे हातून गोल जाल्लीं आसात. आयज दोतोनीक दार म्हणल्या भुरग्यांक थोडीं भुरगीं दोतोनीक पावना. कोणाक ट्युशनां आसात, कोणाक एग्जामी आसात. आसा बरें आसा, एग्जामी आसा, एग्जामी करूंक जाय, पूण निमण्या वेळार एग्जाम करूंक ताका हॉलिडे जाय, शिकोवंक जाय अशें न्हय. दर दिसा तो ती शिकल्यांत भिरांत ना, कसलीच भिरांत ना. तर आमी हे भाशेन कित्याक अदीक मोत दितां गाय? देवाक अदीक मोत दितां, देवाचो मोग करूंक, वा आमी संवसाराची शिकोण, संवसाराची जाणवाय आपणावंक अदीक मोत दितां गाय? वॉट इज आवर प्रायोरिटी इन लायफ? तर आयच्या दिसा कितें भाशेन तरणाट्यां खातीर भेटलेलो दीस भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटालो, लव गॉड अँड डू वॉट एवर यू प्लीज. देवाचो पयलो मोग कर. आनी देवाचो मोग करता जाल्यार तो पेल्याचो दुयेंस करचो ना, पेल्याक ओकमान करचो ना, वायट करचो ना. देखून भाग्यवंत आगोस्तीन अशें म्हणटालो, जो कोण देवाचो मोग करता तो केन्नाच वायट करचो ना. कित्याक ताका देवाचो मोग आसा, देवाची भिरांत आसा, आनी देवाच्यो आज्ञा आपल्या जिवितान पाडूंक सांबाळूंक तो वावुरतलो, आनी हे भाशेन वायट करूंक पावचो ना. तशेंच पोप फ्रांसीस कितें म्हणटा? वेन वी मेक गॉड द सेंटर ऑफ आवर लायफ, ही प्रॉम्प्ट्स अस टू गो बियॉन्ड आवर सेल्फ्स एंड आवर एगोइस्टीक एटिट्यूड. आमी तर जेजू देवाक आमचो जिविताचो माज करता, आमी आमकांच विसरतल्या आनी दुसऱ्याच्या गोसांक दुसऱ्यांक पावतल्या, ताचें बरेंपण आमी विस्तारतल्या. तो म्हणटा आमचो इगो घेवन रावचें ना, इगोइस्टीक एटिट्यूड. फकत हांव म्हाका म्हजें असलें आमी जायते फावट असलो इगो आमचे सगळे आसता, देखून जायतें बरेंपण करूंक आमी पावना. कित्याक आमी तातूंतल्यान देवाक मान दिवचे सुवातेर आमी जण एकलो आपल्याक मान घेवंक सोदता. हो असलो आमचो इगो जायते फावट आमकां खाला उडयता. देखूनच गरज आसा आमी आमचे तान दुसऱ्या सगळें बरेंपण विस्तारतलीं मनशां जावं. पोप फ्रांसीस क्रिस्तूस विवीत ह्या आपल्या दाखल्यांत तो तरणाट्यांक उगडास करता. देव तांचो खूब मोग करता. तांच्या देखून तांच्या जिवितांत तर कसलेय प्रस्न आयल्यार तो तांकां सांडचो ना. अशें एक वडीन ह्या दाखल्यांत अशें म्हणलेलें आसा, जो कोण तरणाटी देवाचो मोग करता ताच्या जिवितांत कसलेय प्रस्न उपरासल्यार भिरांत ना, देव ताका सांडचो ना. दर एक तरणाट्यान देवाच्या पुताचो मोग करचो आनी ताका आपल्या जिविताचो माज करून आपलें जिवीत ओर्ता बोरीत करूं ह्या दाखल्यान तांकां उलो करता. तर केरीत भाशेन आयज तरणाट्यां खातीर भेटलेलो दीस सगळ्या आमच्या तरणाट्यां खातीर मागुया. ह्या आमच्या तरणाट्यांक देवाक पयलो आनी वयलो जागो आपल्या जिवितांत दिवं.
तेन्नाच की देव ताका सांडचो ना. सगल्या तांच्या प्रस्नांनी, सगल्या तांच्या आडकोळ्यांनी तो तांच्या आदाराक पावतलो आनी तांचें जिवीत अदीक ओडता बरीत करतलो. मिनींगफूल लायफ. तर आयच्या दिसा आमी तरणाट्यांचो उगडास करता आसतना तरणाट्यां खातीर मागुया. पयलें वाचप, ही आज्ञा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयली आनी वयली आज्ञा सगल्या समर्पणां आनी योजना परस अदीक व्हडली. त्याच बरोबर आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूय म्हणटा, कोण भाशेन सगल्या तुवें तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय करचो. ही आनी एक आज्ञा ताचेच सारकी. तर ही शिकवण आयच्या दिसा आमकां आयचो सेवा धोरण दिता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू जावन आसा आमचो महायाज्ञीक. आनी महायाज्ञीक कसो आमचे खातीर तो विनोती करता, आमचे खातीर तो मागता. कोणूच बापाशी वचना बगोस जेजू वरवीं. तो आमच्यो विणवणी बापा मुखार दवरता. देखूनच म्हणलेलें आसा, तो जेजू महायाज्ञीक कसो आनी हे ताचें याज्ञीकपण यारा याज्ञिका भाशेनूय. तो सासणाच्या सासणांक याज्ञीक. मेल्किजेदेके पोरी याज्ञीक. ताचें याज्ञीकपण म्हटल्यार देवाक आमचे पातकां खातीर तो मेलो. सगल्या मनशा कुळाच्या पातकां खातीर तो मेलो. आनी हे भाशेन आयचे दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां सांगूंक शकता की तो जावन आसा आमचो महायाज्ञीक. आमच्यो विणवण्यो देवा मुखार पावयता. तोच जावन आसा आमकां वाड सोत आनी जिवीत बापा शोरशी वचूंक. तर आयच्या दिसा तर ताचे याज्ञीकपणांत आमकांय एके भाशेन तो आमच्योय विणवण्यो देवा मुखार दवरता आनी हे भाशेन देवा चडशें आमकां पावयता. तर आयच्या दिसा हे सगळे उपदेश मानामेन आनी अदीक करून ही पयली वयली आज्ञा आमच्या जिवितान आमी पाडूंक, तशेंच हे न्हयच देवाचोच मोग पूण पेल्याचोय मोग करूंक आमकां आयच्या दिसा आपयता. तर होच ही पयली वयली आज्ञा आमच्या जिवितान पाडून देवाक आमच्या जिविताचो मास करुया आनी देवाचो जिविताचो अनुभव घेवन अदीक पेल्याच्या मोगान आनी देवाच्या मोगान आमची वाड जावं ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांतल्यान मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बावाड एकाच देवा सोबे आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवाक, सौर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रेतुमेच्या रोसणाराक आनी जेजो क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोब्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबोलो, आंकवार बरे ताय जल्मलो, पोंचल्या ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका देकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकठाण, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे खातीर विनोती करतलो जेजू महायाज्ञीक. तर आमच्यो गरजो आमचे आवडे बापा मुखार दवरुया आनी जेजून ते बापा वरवीं बापा मुखार घालूंक आमच्यो विणवण्यो मागुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी आनी मोठव्याशांनी जे सेवा बापाच्या बरेपण आपल्या जिवितान अणभवला तांची फळां आपल्या बरे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. बापा
देव बाप आमकां जोण एकल्याक नांवान वळखता. आमचो जोण एकल्याचो तो मोग कोत्ता आनी आयज तो अदीक करून तरणाट्यांक आपल्या मोगाच्या गोवाय जावं देवाचें राज बांदून आपयता. तांणी उदार मोनान हें करूंक बापा लागीं मागुया. नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. दिसपटे आमच्या जिवितान मागण्यांतल्यान बापाक वेळ दिवंक पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे भेटेन भोक्तीन वांटो घेवन ह्या तोरेन बापाच्या मोगान सोगलीं आनी आमी अदीक करून तरणाटी वाडोवन वचोंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयच्या समाजान तरणाटी बरे ते विचून काडूंक न्हय बोगोर खुशालकाय दितले वस्तू आपणावंक प्रयत्न करता. आमची तरणाट्यांनी असले परिस्थितीन चतूर रावंक आनी वायट पाटून करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोमोगाड बापा ही आमची खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोईन आयकून घे. जी शिकोण आयच्या दिसा आमी घेतल्या सगळ्याहून पयली आनी वयली आज्ञा म्हटल्यार सगळ्याच्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या बोळान दोनया देवाचो मोग करचो. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ही सदांच आमच्या दोळे मुखार दवरून क्रिस्ती जिवीत जियोंक आनी सासणाचें सूख सोडूंक तुजी कृपा आमकां दी. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दिन वाचता शेवदार म्हणून तुवें आमकां दिलाय तो मुडा आमी पागळयता. तुवें दिला मनशाच्या वावराक दिला आमकां जिविताचो शेवदार म्हणून तुवें आमकां दिलाय तो नाकाचो सोरो पागळयता. दिला मनशाच्या वावराक देवाला मोच्या बाबा म्हणिनोय मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या नाकी पवित्र सोबेच्या दावा सुरवेस्पर मानून घेवंक. कोण व्हड्या बापा ही जेजूची कुडी रोगताची निर्मोळ भेटोवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुजे सुबाम काकुतीचो पावस
आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वोत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोराक पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडे आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोणवडायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सोबें तुका मानताले तेच आमचे सोबें तुका मानोंक पाथोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गोतीन जियोंक तुवें ताका फाटयलोय. आदामान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर सततसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणे कराराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. बाबाळाताचो गोठ परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्ती पुणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो ग्रास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरीफेरा आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची अनोदी करून तरणाट्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंखवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोथी बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सरकाणी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. सगळ्यांहून पयली आनी वयली आज्ञा म्हटल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग दोशी करूंक जायना. बरोबर एक सारकी आज्ञा आमच्या जिवितान पाडूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान गावून बापाक उबारुया. आमच्या बाबा सोर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट आयज आमकां दी. आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समोस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वागातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
हे देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटा ती असो जेजू मा याज्ञीक आमच्यो विणवण्यो बापा मुखार दवरता ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
एलिया पळयलाय तुझ्या बापाचे कुसले इश्टा इश्टिणी कोरताय एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो वर्सांच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो वर्सांच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो इश्टा इश्टिणीचो तुवें जीवनी बोळ्यान मोग केलो ह्या मोग मोगाचो कसो आमी फारीक करचो एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो वर्सांच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो वर्सांच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gives His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For His taste like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For His taste like honey in the rock. प्रार्थुया सोर पदवेदार आनी दयाळ बापा तुझें देवीक बोळ आमच्या जिवितांत ओदीक ओदीक पडसडो शें कोर जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरल्याय तातूंत बासायल्लें सर्गेचें सूख सोडूंक
ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसुया. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या पिरगोस तरणाटी ताका शाबासक्यांनी दिनवास. कालच्या दिसा येवन ताणें प्रॅक्टीस केल्या कांतारांची आनी हे भाशेन आयज बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर तांकां आमचे दिनवास. फाल्यां नोव्हेंबराची पयली सगळ्या सातां भोगतांची तोबाची पोरो. सकाळीं मीस 7 वरांचेर 7:30 न्हय 7 वरांचेर उगडास दोतचो मीस 7. 2 तारखेर मंगळारा दीस सोमेस्त मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास. मेल्ल्या भावा भयणीचो उगडास करून पयले मीस मित्रीन सकाळीं 6:30 वाजता मांडावळ करून पिरगोस गवणीक सोबा. कोणाची मेल्लीं आसात पयलें वरोस दुसरें वरोस तिसरें वरोस तांच्यांनी शिमित्रेन मिसाक येवचें आनी आदले दिसा फोंड साफ करचें. फुलां घालचीं वाती घालच्यो न्हय फुलां घालचीं. दुसरें मीस इगोर्जेन 8 वाजता मांडावळ करून सातिस्म साक्रामेंताची कॉन्फ्रारिया. तिसरें मीस इगोर्जेन 9 वाजता मांडावळ करून सेवाधर्मीक समिती. 5 तारखेर म्हयन्याचो पयलो सुंक्रार पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक कुमिया व्हरतल्यो. सकाळीं पवित्र संस्काराक नमस्कार 7 वरांचेर उपरांत 7:30 मीस. येता तो आयतार साद्या काळाचो 32वो आयतार. हो आयतार भेटलेलो आसा ऑल गोवा ऑल्टर सर्वस डे. सगळ्या ऑल्टर सर्वसां खातीर भेटलेलो आसा. तर देखून ऑल्टर सर्वस कोण आसात ताणीं सोनवारा दिसा 4 वरांचेर तांकां जमात आसतली. ऑल्टर सर्वस मिटिंग्स आमी सुरू करतल्यो. तर ऑल्टर सर्वस आसात तांणी येवचें सोनवारांतान तांकां आमी जमाती सुरू करतल्यो. आनी आयतारा दिसा तांकां भेटलेलो दीस सगळ्यांनी मिसाक वांटो घेवंक येवचें. कितले ऑल्टर सर्वस आसा आमच्या गांवांत ते आमी पळोवया. कितलीं जाणां येतात आनी कितलीं जाणां आसात ते आमी पळोवया. सकाळीं मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक रुजाय सायबिणीचो समुदाय. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता. आतां मीस जाल्या उपरांत आमकां मुळावी दोतोन आमची संदेशकारां घेतिली भुरग्यांची. एक एकल्याची दोतोन घेतले. एक एकल्यान दोतोन नोको मागीर शिकोवन येवंक जाय मागीर घेतले. हांव उरल्या शिकोंक ना पळय ती शिकोन आसतना आन्सर करूंक जावंक ना पळय ती फेल जाल्यार पोत्तोन घेता न्हू रिपीट एग्जाम मागीर पास करतले. तशेंच दोतोन जाल्या उपरांत संदेशकारांची जमात आसतली. येता तो आयतार पयलो आयतार नोव्हेंबराचो 7 तारखेर मीस जाल्या उपरांत 8 PPC गवणीक फिरगोस सभेची जमात आसतली. तो सगळ्यांनी जमातीक येवचें. आतां आनीक हें ना रिस्ट्रिक्शन्स उरोंक ना. आमी जाय थिंगा सगळ्याक मेळटा. फेस्तांक काजरांक सगळ्याक मेळटा. तर इगोर्जे येवपाक कसलेच रिस्ट्रिक्शन्स ना. येवंक जाता आनी वांटो घेवंक येवचें. उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा.